प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विस्वोर वोड 13 ते 21 पर्यंत। लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 13 to 21। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। लोकांच्या जोम्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, गुरुजी, आमकां पोडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या बापायक सांग। पूण ताणें ताका अशी जाप दिली, मनशा, तुमच्या भितर न्यायनीत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? चोत्राय दोरात आनी 2 गिरेस्तकायची आशा सारकीच सोडून दियात। कित्याक कोणाक पुस्कोळ गिरेस्तकाय आसली जाल्यार तांचें जिवीत तिचेर दवरलेलें ना। मागीर ताणें तांकां एक वोपार सांगली। एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताच्या शेता भाटांत खूब पीक जालें। तेन्ना तो आपणाच भितर चिंतूंक पडलो, म्हजो पीक पाडो भरून दवरूंक म्हजे लागीं जागो ना, हांवें कितें करचें? आनी ताणें म्हणलें, अशें करतलो, म्हजे कोडे मोडून तांचे खंय व्हडले बांदतलो आनी म्हज्या शेतां बाटाचें सगळें उत्पन्न आनी म्हजो आस्तो माल तातूंत भरून दवरतलो। मागीर म्हाकाच अशें म्हणटलो, जिवा म्हज्या, 1000 वर्सांक पुरोसो खूब माल तुज्या आदीन आसा, विसव घे, खा पिये आनी मौज मार। पूण देवान ताका म्हणलें, आरे पिश्या, आज राती तुज्या कोडलो तुजो जीव परत मागचो आसा। म्हणटच तुवें तयार करून दवरलां तें कोणाक? आपणाक थेवे एकठांय करतात, पूण देवा मुखार ग्रेस जावंक नात। तांची गोत ही। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एक गिरेस्त पिशाची वोपार घालता। आनी बाबणीनो, ही वोपार कित्याक घालता काय? कित्याक एकलो मनीस येता आनी म्हणटा, गुरुजी, आमकां पडला त्या दायजाचो म्हजो वांटो कुशीन काडून म्हाका दी म्हूण म्हज्या भावाक सांग। बाबणीनो, ही पिशाची वोपार, गिरेस्त पिशाची वोपार जेजू सांगचे पयलीं कितें घडटा? वो एक मनीस येता आनी जेजू कडेन म्हणटा, गुरुजी, म्हज्या भावा आनी म्हज्या मदें कसलो कितें दुस्पट पड जाला आनी म्हज्या भावाक सांग की म्हज्या दायजाचो वांटो म्हाका दी। आनी भाव भयणीनो, त्या वेळार जेजू ताका कसलो जबाब दिता? तो म्हणटा, मनशा, तुजे भितर नियत वो वांटप करूंक म्हाका कोणें नेमला? म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हो मनीस येता आनी जेजूक म्हणटा, म्हज्या भावा म्हज्या मदें कसलो दुस्पट आहा, भाटांचो बेसांचो, तो दुस्पट तूं मातसो म्हाका आमकां सजमणी दी, ओ म्हज्या भावाक सजमणीन म्हाका मेळपाक। जेजू म्हणटा, म्हाका कोणें नेमला तुमच्या त्रासान पडपाक? ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी हांव पडपाक तयार ना। हांव येयलां तुका देवाचें उतर शिकोवपाक, हांव येयलां तुका देवाची राज शिकोवपाक, हांव येयलां तुका कशे भाशेन देवाच्या राजान कशे भाशेन तुवें जिवंक जाय तें। हांव तुमचे भितर हो दुस्पट पयस करपाक येवंक ना। आनी भाव भयणीनो, तेचे उपरांत जेजू ह्या गिरेस्त पिशाची वोपार घालता। आनी भाव भयणीनो, आमी आयज शिवर्तमानान ही वोपार आयकल्या, हांव पुत्तून सांगचो ना, पूण भाव भयणीनो, आमी खरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करीत जाल्यार आमी पळयता की आमी जेन्ना जेजू कडेन येता, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाता आनी जेजूचे पाटलावदार जावन देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता, तेन्ना भाव भयणीनो, आमची चोत्राय ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर रावना। आमी ज्या भाशेन ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर चोत्राय दोत्ताले हांव जेजू कडेन येवचे पयलीं, ती चोत्राय आमी आतां ह्या संवसाराच्या वस्तूचेर धरिना, पूण आमी देवाच्या राजवडकीचेर, पवित्र आत्म्याचेर, जे देवान आमकां सांगलां तें करपाक आमी वावुरता। भाव भयणीनो, पयल्या वाचपान आयज पावलो म्हणटा, जो लोक जेजू ओको नासलो, आजून ओको ना, तो लोक
ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता, पूण जो कोण जेजूक वळखता आतां पवित्र आत्मो तांकां मेळटा आनी पवित्र आत्मो अनुभवला म्हणून आतां देवाच्या मोगान जियेतात. तांची चोत्राय आतां दुसरेच भाशेची जाता, ती आतां ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी पडना. आनी आयज भाव भयणीनो, जेजू आयज त्या वोपारीन, त्या पिशाच्या गिरेस्त पिशाच्या वोपारीन म्हणटा, वो पिसो गिरेस्त कितें कोत्तालो, तो चिंतालो की तो चड वावर कोत्तलो, खूब दुडू जोडटलो आनी मागीर मोजा मागतलो. पूण भाव भयणीनो, त्या वोपारेन जेजू म्हणटा, आयज गिरेस्त मनशा पिशा, आयज तुजो वेळ पावला मरपाचो. आयज तूं ह्या संवसारांतलो पयस वेतलोय, तूं ह्या संवसारांत उरचो नाय. म्हणटच तुवें हें सगळें जोडलाय, तें सगळो वावर केलाय, तो हे सगळे दुडू एकठांय केले, ते हे कोणाक मेळटले. भाव भयणीनो, ताणें खूब वावर केल्लो, ताणें खूब त्रास काडलेले हे सगळे दुडू एकठांय करपाक. पूण शेकीन जेन्ना ताका मोजमार मारपाचो वेळ पावल्लो, ताका आतां आपले पांय वयर धरून आतां तें सगळें जें ताणें काम केलें ताका आतां वेळ हाल्लो. आतां देव म्हणटा ताका, तुजो वचपाचो वेळ पावला. आनी आतां सगळें जें ताणें केलां, सगळो वावर केला, सगळो ताजो नश्ट जाता आनी कोण दुसरोच सगळें ताजे पयशे आतां त्या पयशांनी मोजा मारता. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी खेरीत भाशेन आमी आयच्या शिवर्तमानाचेर नियाळ करुया. आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरुया. त्या उतरा प्रमाणे आमी चलोंक, खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जावन आमी ताजें राज फुडें सरपाक आयज तान आमी वावरुया. आनी जितली आमी देवाच्या राजान, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, तें उतर आमी पाळटा, तें उतर आमी दुसऱ्यांक सांगता, एक दीस जेन्ना जेजू येतलो, आमी खरेपणी सासणाच्या सासणाक एकदम बरें जिवीत, सासणाचे सासणाक सूख भोगूंक आमी पावतले. तर आयज खिरीत भाशेन ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ करुया. आमी न्हिदल्याव जाल्यार, आमी ह्या संवसाराच्या वस्तूंनी आमी बुडल्याव जाल्यार, आयज आमी उठोया. आमी इग्रोज मातेन हा जाल्यार ओ भायर आसात जाल्यार, आमी आयज आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर, ताच्या राजवडकीचेर दवरुया. आनी खरेपणी एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.